आमी जो फाटल्या दिसांनी मुद्दो रेज केल्लो की सरकारी यंत्रणेचो मिसयूज करता आनी कॅम्पेन सप्रेस करपाक ट्राय करता, कॅन्डिडेट्सांक डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता आनी कंटिन्युअसली कॅन्डिडेट्सांक टार्गेट करता, हेच मुद्द्याचे कंटिन्युएशनान आज आमी येवन हांगा एडिशनल जो CEO आसा नारायण सावंत ताका मेळ्ळ्या आनी ताका आमी रिप्रेझेंटेशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक तांच्यांनी फॉरवर्ड करचें म्हणून आमी आमचें रिप्रेझेंटेशन तांचे कडेन दिलां. कित्याक आमी आतां कंटिन्युअसली त्या दिसा सांगलेल्या प्रमाणे काल सुद्दां तुमी पळयलें आसतलें कॅन्डिडेट्साचेर नॉन स्टॉप FIR लॉन्च जावपाक लागल्या. इलेक्शन 15 दिसांचेर आसतना कॅन्डिडेटाक डिस्टर्ब करप, ताचो कॅम्पेन सॅबोटेज करप हो फक्त एकूच हेतू तकलेन धरून ही गव्हर्मेंट मशिनरीचो मिसयूज चल्ला आनी त्या खातीर आमी ताजेर काँग्रेस पक्षान आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान एकत्र येवन स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन रेज केलां. बाब सुनीलान तुमकां सांगलां तशें पयर आमी एक पत्रकार परिशद घेतिल्ली 3 दीस पयलीं काँग्रेस ऑफिसान. त्या वेळार आमी सांगिल्लें की विरोधी कॅन्डिडेटांक टार्गेट करपाचें एक सत्र सुरू जालां. काल तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी धर्मेश सगलांचे 2-3 कडेन केले, काल राती केले. तशेंच आतां बाकीचे आमचे जे ओपोजीशन पार्टी आसा हांचे लिडरांचेर वेगवेगळे बोगस केसी फायल करप हे डायरेक्शनान वचपाक लागल्यात. आमचे सरकारान इतलें चिंतपाक जाय की सगळे कडेन आमचे मनीस आसात आनी आमचे सोर्सीस क्रेडिबल आसात. सो हे जावचें न्ही, म्हणजे फेक केसी घालप, कंप्लेंट घालप आनी खंय ना खंय कॅम्पेन डिस्टर्ब करून ओपोजिशन कॅन्डिडेटांक बिजी दवरपाचो प्रयत्न करप हें चल्लां. आनी पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस जे आसा हे हातान कटपुतली बावले कशे सरकाराच्या हातान नाचपाक लागले. सो आमी पयर तुजी पत्रकार परिशद घेतिल्ली ताच्या नंतर आमचो फुडलें पावल आमी सांगिल्लें मारतले म्हणजे बाब सुनीलान आनी आमी आज जॉयंटली एक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियेक दिल्ली पत्र केलां थ्रू CEO ऑफिस. आमी आतां एडिशनल CEO जो बाब नारायण सावंत हाच्या नदरेक आमी सगळ्यो गजाली हाडून दिल्या आनी ताका सांगलां की हें पत्र ताबडतोब दिल्ली धाडचें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियेक. कारण हेल्थी डेमोक्रेसी जेन्ना एक हेल्थी राजकारण करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांक बरोबर चान्स मेळपाक जाय की हेल्थी पॉलिटिक्स म्हणटात ताका आमी, की ओपोजिशन पार्टीच्या लिडरांक टार्गेट करप खंय ना खंय तरी कॅम्पेनीचे हाजे पीक आसा त्या वेळाचेर हे अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा आनी आमी खपोवन घेवचे ना. आनी आमी हे पुलीस ऑफिशलांकूच शिटकावणी दितात जे भारतीय जनता पक्षान बावले जावंक ना. तांच्यांनी चिंतूंक जाय हे सरकार उरपाचें ना. मार्च 10 तारखेक काँग्रेस पक्षाचो आनी गोवा पक्षाचो जॉयंट सरकार येतलो. आतां जेन्ना हे कोण कोण बावले जावन खेळा पळय हांकां आमी नोट करून दवरतात वेवस्थीत. तांचे मागीर कितें करपाक तें आमी करतले. कारण मुख्यमंत्र्याक आमी एकूच परते मेसेज धाडटात, हिंदीन एक म्हण गा, ईदका जवाब पत्तर से मिलेगा. आमी ओगी बसपाचे नात, आमी हे खपोवनूय घेवचे नात आनी हे ज्या लेवलाक व्हरूंक जाय, गरज पडली जाल्यार फाल्यां कोर्टान जर वचूंक जाय जाल्यार कोर्टानूय आमी वचपाची आमी तयारी पूर्ण दवरिल्ली आसा. हे सरकाराक बुदू शिकूं.